कलाकारांनी त्यांचे रिपोर्ट दिले, ते सगळे रिपोर्ट आम्ही घेतले, दोन्ही कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पहिली अपॉइंट केली, दुसरी घेतली. सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, कोण त्यांचो साऊंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरींग प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदावट फ्री, म्हणजे विदावट एनी कॉस्ट. ओके, विदावट एनी कॉस्ट ती कामां करतलो. सगळ्यांची टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो. आनी ताका जो फुडलो जे काम ताका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो ताका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी ताका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो. AMC करूंक आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो, बंद जालो, ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत ताज्या कडल्यान सगळीं कामां करून घेवन सोंपयता.